शुरुआत आमी गीत घेऊया. I5 on page 118. Tuzo ibariopu Mojivar poroi daslo Moje papon upkar por Doyar karzan bisollo How tuzo ibariopu Mojivar poroi daslo Moje papon upkar por Doyar karzan bisollo Tor sorun hawetsona Du jiveng au sortona Sortona Gorsolun awetsona Tu jiveng au sortona Tu zomogli sortona Tu zomogli sortona. प्रितीच्या भावा भयणीन तुमकां सगल्यांक ह्या पिलारच्या दोंगरार मानेवद आग्नेलाच्या पांया सरशी येवकार. आयज आमी जायतीं देसांव घेवन ह्या मिसांत वांटो घेवंक सकाळीं फुडें हांगासर आयल्यात. आनी आनीक जायतीं सोबार मनशां आसात, जायतो लोक आसा जांकां हांगा येवंक मेळोंक ना, पूण तीं हे मीस ऑनलायन पळयतलीं. आमची आनी तांची सगल्यांचीं देसांवां ह्या वेळार मनान हाडुया आनी बापा मुखार दवरून ह्या मिसाचे भेटेक आमी सुरवात करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, कालूच आमी प्राचीत काळ सुरू केला आनी हो प्राचीत काळ सुरू करतना आयचो सेवा धर्म आमकां आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक आपयता. खेरीत भाशेन जेन्ना देवान आमकां ह्या संवसारांत रचलीं, आमकां सत्या दिली बरें आनी वायट तांतलें बरें तें विचून काडूंक आनी खेरीत भाशेन देवाचो मोग करून सर्वास्पराच्यो आज्ञा नेम कायदे पाळूंक. पूण जायते फावटी आमी हें सत विसरता, संवसारी वस्तूंक लोबदोता आनी देवा परस संवसारी वस्तूंचो अदीक मोग करता आनी हे भाशेन आमचो आत्मो ओगडायता. असल्या पातकांचो उगडास करून दूख धरून ह्या वेळार देवाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Kakutko Somya Kakutko Krista Kakutko Krista Kakutko
kaklutko somia kaklutko somia kaklutko. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, आमी करूंक जाय तें दर एक काम तूंच आमच्या मनांत घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बळान तें शेवटाक पावय. हें आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दुसरे समोर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोसेस आपले पोरचे कडेन अशें उलयलो, पळय, आज जिवीत आनी दूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दाखोळ केल्यात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो याज्ञा हांवें तुमकां आयज दिल्यात त्यो जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात, जर ताच्यो याज्ञा कायदे आनी नेम पाळशात, तर तुमी जियेतल्यांत आनी तुमची संसद वाडटली आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यान करतल्या त्या देशान सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचें काळीज पयस कोट सरून वचत जाल्यार, तुमी आयकना जायत जाल्यार, बुलोवणेच्या फांसाक सापडून दुसऱ्या देवांक फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी ताची पुजा करशात जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सगळीं बोगसणे नासतना मरतल्यांत. जोर्दान नद उतरोन तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यान करतल्या त्या देशान तुमी चड काळ रावूंक पावची नात. आज स्वर्गार आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गोवाय दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत वो मरण, आशिर्वाद वो शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची संसद सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो याज्ञा पाळून आनी ताकाच चिटकून जियेतल्यांत. कित्याक हातूंत आटापलेलें आसा तुमचें जिवीत. आनी जो देश सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक आब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जियोवच्याक बासायलोलें, त्या देशान तुमच्या लांब ओंक हातूंच आटापलोलें आसा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो मनीस बागी. अनेकदां म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो मनीस बागी. जो मनीस नोस्त्याची भूत घेवन चलना वो पातक्याच्या मार्गार भोवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाताक बसना, तो खरोच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशाचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो मनान नियाळीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो मनीस बागी. व्हांवत्या वाळाच्या देगेक लायल्ल्या रुखांक काळा पोरमणे जातात फळां आनी कदींच भाव पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो मनीस बागी. पूण नोस्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावणी अशें न्हय, तें कोण जाणय. वाऱ्यार उबोवन वेता तसलें पोळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नोस्त्याची वाट निसंतोणांक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो मनीस बागी. उद्गार. जिवीत बोदलात म्हणटा सर्वेस्पोर, स्वर्गीचें राज लागीं पावलां.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान महिमा तुका सुमिया जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें मनशाच्या पुतान जायतें सोंसूंक जाय जाणट्यांनी याज्ञिकांच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायर रावूंक जाय ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय मागीर ताणें सगल्या लागीं उलोवंत म्हणलें कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसत जायत ताणें आपणाकूच पाट करची दिसाच्या दिसा आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हज्या पाटल्यान येवचें कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो म्हणटच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड वो आपणाचेंच घोट्टण करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ताताय प्रितीच्या आमी नियाळ केला आमकां आमचें जिवीत नवसरूंक आमचें जिवीत थाऱ्यार घालूंक देव उलो करता देव आमकां धमकायना ना म्हूण तो हुकूम घालिना पूण तो आमकां मोगान आनी नम्रतायेन हें करूंक उलो करता देवान ताका आनी तो आपले हे दीस एके वाटेन आमी म्हणून आनी हे आपले मिसांव साकार करूंक हांगासर आमच्या संवसारान आमचे सोडवणी पासत तो आयलो आनी आमचे पासत ताणें कोस त्रास मरण ताणें स्विकारलें अशी एक लोककथा वो एक लोककाणी म्हणूं येता वो एक इंग्लीश भाशेन लेजंड आसा अ लेजंड ऑफ अ थॉर्न बर्ड मोगाचें इश्टानो हें सवणें जिवितान आपल्या एकूच फावट सोबीत गायता आनी जेन्ना आपलो हो वेळ पावतोच हें सवणें आपलो घोंटेर सोडटा आनी एका रानान वचून एका कांट्याक आपली कूड रोंबयता आनी रोगतान भरून हें सवणें गावपाक सुरू करता आनी हें सवणें गायतना खंयच्याच संवसारांतल्या सवण्यांक जावं तें नायटिंगेल वो जावं तें खंयचेंय सवणें हाका सोद करूंक जायना आनी संवसाराचो लोक हाचें आयकूंक रावता पूण हें सवणें गायतोच आखरेक आपलो प्राण सोडटा ह्या लोककाणीची शिकवण कितें काय द मॅसेज इज द मोस्ट सॅटिस्फायींग मुवमेंट ऑफ लायफ कॅन बी परचेस्ड ओन्ली एट द प्रायस ऑफ अ ग्रेट पेन अशेंच कितें म्हणलेलें आमी ह्या प्राचीन काळान आयकता आसतलीं कांट्या विणें गुलाब ना कोश्टा विणें मुकुट ना निमाण्या शुक्रारा विणें पास्कांचो आयतार ना होय हो प्राचीन काळ खेरीतपणी आमकां आमच्या जिविताक नवसरणी करपाचो काळ एक कुरपेचो काळ आनी पास्काचे परबेक तयार जावंक हो एक आमकां संदी हांव एक हो नवसरणेचो काळ कित्याक म्हणटा काय मोगाचे इश्टानो ह्या काळान आमकां आमच्या जिविताचीच नवसरणी करूंक आमकां देव उलो करता संवसारान आमी धांवतेक नोथर मारल्यार एका सोरपाक पळयात वेळ पावतोच हो सोरोप आपली आदली कात सोडटा आनी नवी कात आपणायता जाल्यार एक झाड आपली वेळ पावतोच आपली आदली पोरणी पानां झोडून उडयता आनी नवी कोमरी ताका फुलता हेच परी ह्या काळान आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक हो एक नवसरणेचो काळ आनी आमकां दर एकल्याक कुरपेचो काळ आनी ह्याच खातीर ह्या सुरवेकूच ह्या काळाक आमकां जेजू आपल्या कोश्टा मरणाचो उगडास करता तो आमकां सोडोवंक आयला आनी आमची सोडवण तो खुर्सार मरून करतलो हे लांबी खुर्साची वाट खरेंच दुखाबरीत पूण ही खुर्साची वाट आमी दर एकल्यान आशेल्या कित्याक हीच खुर्साची वाट आमकां सोडवण दर एकल्याक फाव करतली मोगाचे इश्टान आयच्या शिव वर्तमानाची एक वड आसा तशी ही वड आमच्या गायनाच्या जेळ्यान एक सोबीत गीत आसा म्हजो पाटलाव करूंक तुजी खोशी जाल्यार तुजो खुरी सुबार म्हज्या पाटल्यान ये
हीच उतरां आयच्या शिव वर्तमानान आमकां मेळटा. कोणाक म्हजो पाटलाव खोशी करूंक जाय जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करूंक जाय, आपलो खुर्साक खांद मारूंक जाय आनी जेजू फाटल्यान वचूंक जाय. आमच्या जिविताचें खुरीस कितें काय? ल्हान ल्हान जिविताच्या घोडीतांनी आमच्यो वायट जमयो, आमची वायट वस्तू करतात त्यो आमी सोडून दिवंक हो खुरीस आमी खांद मारूंक जेजू आमकां उलो करता. मोगाचे इश्टानो, खुर्साचो भाग्यवंतू हांव अशें म्हणटा, खुर्सा विणें क्रिस्ताक सोदूंक भोवू नाका. खुर्सा विणें देवाक सोदूंक भोवू नाका. Whoever does not seek the cross of Christ does not seek the glory of Christ. आमी जोण आमच्या जिवितान येतल्या खुर्सांक खांद मारूंक देव आमकां उलो करता. आमचो मोगाळ गुरू आमचो जेजू कालवा दोंगरार चडटाना जायतेच फावटी खाला पडलो, पूण ताणें हो खुरीस सोडून दिवंक ना. पूण त्या खुर्साक घेवन तो आखरेक बसून निमाणे घोडयेक बसून तो चडलो आमच्या मोगा बसत. आयज हो जेजू आमकां, म्हाका आनी तुका आपलो खुरीस घेवन येवंक लायता. तो आमकां हात हालोयत यो म्हणना, पूण तो आपल्याक आमच्या दर एकल्या खुर्साक खांद मारूंक ताचो पाटलाव करूंक यो म्हूण उलो करता. खऱ्यांनीच मोगाची इश्टानो, ह्या 21व्या शेंकड्यान हें जेजून शिकयलें घोडे आमकां आवगड जायत. हो खुरीस आमचो उबारूंक जोड जायत. पूण आमी देवाचेर भावार धरून ताचेरूच विस्वास दवरून आमच्या खुर्साक खांद मारूंक भोव गरजेचें. ताचेरूच आमी भावार धरूंक जाय, कित्याक तो जावन आसा आमचो धीर आनी आदार आमकां आमच्या खुर्साक खांद मारूंक. आमचो मोगाळ इश्ट मानिवंत आग्नेल आपल्या जिवितान ताणें आपल्या खुर्साक ताणें खांद मारलो. ताच्या जिवितान कसले खुरीस आसले काय? ताची वसक्त कूड, ताचे हे वसक्त कुडीक लागून तो एक न्हारो कसो घेवन भोवंक ना, पूण ताणें आपली ही वसक्त कूड देवाच्या ताब्यान घातली आनी व्हडा मोगान आनी भोगतेन देवाच्या उतराची पोरगोडणी करूंक तो भारी वावुरलो. ताणें न्हयच आपलो खुरीस उबारलो, पूण ताणें दुसऱ्यांचोय खुरीस ल्हवू करूंक तो भारी वावुरलो. आयज होच आमचो जेजू, आमचो इश्ट मानिवंत आग्नेल आमचो खुरीस उबारून ताच्या फाटल्यान वचूंक आमकां उलो करता. तर आमी हो ताचो ताळो आयकून ताचें आपोवणें स्विकार करूंक आमच्या खुर्साक खांद मारूंक तयार आसा काय? तर ह्या वेळार ह्या मिसा बेटेन वांटो घेतना आमकांच बळ आनी घोटाय मागुया. आमच्या ह्या प्राचीत काळान आमचो खुरीस व्हरूंक देवताय आमकां ताचो आदार आनी ताचें आपोवणें आमी स्विकार करून हीच खुर्साची वाट आमी आमच्या जिवितान चलुया. Sorvaur susni mogal bapa getu manu hetsam gele borune po tatan kalshim bitau galu tuka amche hesinor po.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पवित्र वेदीचेर भेटोवंक आमी हाडल्यात त्या दानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमकां भोगसणें मेळूं आनी तुज्या नांवाची मोहिमा वाडूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोंडवण दिताना ओगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मोनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सगून वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolvaraco sorvespor tu. Povit, 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 dolvaraco sorvespor tu. Sorgani sonsar vogliat tuja dvojboha. Utsorgi tu kazoiso. Sorvesporace navieta takazo. Utsorgi tu kazoiso. बापा, खरोच तूं पवित, तूंच सगल्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक पेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोटुया. Sumia Jesu ami ho undo kata ani ekalshi le pieta pitles paudi tu voiboa eso ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता.
आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणांचो बरो सदरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामोड पड्योवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची ही दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्योंत झुजे भाग्योन दोर्म दुतां भाग्योंत झुजे वाज आनी सगल्या ताच्या भक्तां सांगाती आनी सासनाच्या सुखांत आनी आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजूच्या कुर्साक खान मारून आमचें जिवीत नरसरूंक बापाचो आदार जेजूनच शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया. आमच्या बापा तूं सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज वटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकलूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकलूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगलीं सुभागी. तुवें म्हजे भितरींचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
soli zosiełdo Usia biwiak bol bislecie Jon tracolu bolu becie Usia biwiak bol bislecie Jon tracolu bolu becie Tudzie Bogo mak nadziwi Nabor Jesu ani podwi Tudzie Bogo mak nadziwi Nabor Jesu ani podwi Jesu punna karsa della punti della vini Catulolo rucacando Bigololo urisando Catulolo rucacando Bigololo urisando Tudzie Bogo mak nadziwi Nabor Jesu ani podwi Tudzie Bogo mak nadziwi Nabor Jesu ani podwi Tu sauna sai Oroniatlo sładik mana Deu porcico unciacamo Izraelacie corpa udo Deu porcico unciacamo Izraelacie corpa udo Tudzie Bogo mak nadziwi Nabor Jesu ani podwi Tudzie Bogo mak nadziwi Nabor Jesu ani podwi प्रार्थूया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या हातांतलें सुर्गीचें देणें उपकारी काळजान आमी आतां घेतलां ताचे वरवीं पातकांचें बोगसोणें आमकां मेळूं आनी सासणाचें सूख आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी प्रितीच्या भवमिणो तुमकां सगल्यांक आनीक एक फावट हे पवित्र जाग्यार पडून आमी खुशाल देवान आमकां ही संदी फावो केली हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक मानिमूत आग्नेलाच्या तुमलाशी आमचे हात सोडून आमची मागणी दोनूय देवाक उबारूंक आमी पिराजिताच्या काळान आसां पिराजिताचो काळ कुरपेचो काळ भरवंशाचो काळ फाटल्या जिविताक फाट करून एक नवें जिवीत धरूंक देव आमकां आपयता ह्याच संदर्भान कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे यादनीक तुमचे सेवीक कुमसाराच्या कोपेलान आसात ह्या पिराजिताच्या काळान जिविताची नवसरणी करूंक उगडे फाटल्या 2 वर्सांक
आमच्या ओत्मीक जिविताचेर जायतो प्रभाव पडला. ह्याच निमतान कोडेक बरो रेतीर करूंक गरजेचें. आनी रेतीर म्हणटा तेन्ना कोडे आमकां येवंक आस आसा, पूण जायत्यो आडकुडी येतल्यो. ह्यो सगल्यो आडकुडी पाटी धरून देवाच्या उतराक कान दिवंक कोडे रेतीर आसतलो. मार्साचे सोवेर सकाळचें 10 ते सांजचें 5. तेच भाशेन तरणाट्यांक रेतीर आसतलो 13 मार्साचे सकाळचें 10 ते सांजचें 5. आनी हेर रेतीर जे आसतले ते भायल्यान तोकट्याचेर वो बोर्डार घातलेले आसात. कोणूय ह्या रेतीरांत वांटो घेवंक सोदता जाल्यार ताणें आपलीं नांवां आमचें एनिमेशन सेंटर म्हणजे मोदलें घर आसा थंयसर दिवंक येता. आमच्यांनी ह्या तोकट्याचो फोटो काडून दुसऱ्यांकूय तो पाठोवंक येता. मानिवोंत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागोर आमच्या आकांताच्या त्रासांच्या वेळार भावार्थान जेन्ना आमी ताका उलो मारता तो आमकां पावता. आयज जॉसलीन फेर्नांदीस सांताक्रूजतान अशें कुडीत करूंक लायता. म्हज्या होड्ड्यांत दावे वाटेन एक सिस्ट आयिल्लो, एकदम मोठो जाल्लो. हांवें तो म्हजे मांयक दाखयलो. तिणें म्हाका दोतोरागेर व्हेली. दोतोरान मेमोग्राफी करून सांगलें. रिपोर्टाचेर सारकें दाखयतालें सिस्ट 1 इंच बाय 1 इंच. म्हजी मांय मानिवोंत आग्नेलाची एक व्हड भोक्त. तिणें ताचें नवें सुरू केलें आनी म्हाकाय तें मागणें सदांच करूंक सांगलें. कांय दिसां उपरांत तें सिस्ट आपशींच नोपयत जालें. हांवें म्हजे मांयक तें दाखयलें. मांय तशीच हांव खुशाल जालीं. मानिवोंत आग्नेलाक आमी दिनवासता आनी बेगीनच सांताचो मान फावो जावंक मागता. हो आमच्या भयणीचो भावार्थ तिच्या पिडेच्या वेळार. आमच्याय काळजा मनीन जायत्यो गरजो जायते आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. त्याच भावार्थान उबी रावन ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता. आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीत चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवोंत आग्नेलाच्या भाग्यों जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानिवोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनुबरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवोंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक मागणी. अगणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सुरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. मोगाल बाबा मेनो जायती जाणां आमी पिडयेंत कश्टवता. जी पिडयेंत आसात ती घडये ह्या जाग्यार नात. तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडीवंताच्या मागण्यांत वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बापा, आमच्यो असक्तायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक ते तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. हे आमच्या पिडेवंत बाबा भयणाचेर बोलेपणाचो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पुण्यताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भावार्थ दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी बाबा भयणाच्या एकवटान सदांकाळ जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रुचणारा स्वर्गा संसाराच्या कुर्दोया बापा मोगाच्या आशेता लालिवन तुझी पोरसा altarach man paragnela borwasian kortau warda bagoy deva kalsa chita kausalyat tuja burgyan biaskari sorga raja borwasian kortau warda bagoy deva kalsa chitan pausalyar tuja burgyan biaskari sorga raja.